राव बागा येयल्ले आसा आनी सद्या परिस्थिती आसा तुमी जाणून घेतली आसा स्थानिकांनी तुमकां सांगलें आसा एकंदरीत जर तुमकां कितें दिसता गोंय सरकार जो आसा आनी स्थानीक राजकारणी जो आसा तो जाणून बुजून हांगा लोकांक त्रासां घालता काय कितें पळय हें आतां स्टार्ट जावंक ना ज्या टायमार सावन BJP सरकार पावरान आयल्या त्या लोकांचें कांयच आयकना कोण तरी पयलो आमकां जे तकलेन येता की असले प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार कोण तरी एक बरो गिरेस्त मनीस नाल्यार कोण इंडस्ट्रियलिस्ट हाच्या फाटल्यान आसतलो सदां सांगतना ते सांगता आमच्या लोकांक गरीब लोकांक म्हणून तो खातीर हांवें संकेत बाबाक सांगलें बरें हांगाच आमी बंद करया कित्याक आमी आतां इन्वेस्टिगेशन करचेलें एक्चुअली आमचो मुद्दो कितें पळय तो जेन्ना इतले लोकांची घरां बुडपाचीं आसा तितलो अफेक्ट जावपाचो आसा आयज पासून आमचे पयलें डॅमाक लागून लोकांनी आपणाची जमीन दिल्ली खोशेन दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार आयज पासून तांकां सारको सेटलमेंट करूंक ना जितलें प्रॉमीस केल्लें तें कांय तांचें हें करूंक ना तें अशेंच हो सरकार तसो लोकांचें कांय आयकना सो आयज जेन्ना आमी गोंया आसा आमी स्वता आयले आमी तांचे बराबर रावतले आनी जितलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें आमी तांकां मदत करतले आमकां तर दिल्ली हो विशय काडचो पडलो जाल्यार थंय काडटले सद्या आमी गोंयान कितें आसा तितलोय तांकां सपोर्ट करतले कित्याक तांणी काम स्टार्ट करूंक जायना आयज पासून तर तांणी पब्लीक हियरींग करूंक ना सगळे स्टेक होल्डर्स पब्लीक हियरींग कित्याक करता जितले स्टेक होल्डर्स आसा तांचे सगळ्यांचें आयकून घेवपाक जाय एक PMP म्हण आसा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोफेशनल हांव तातूंत एक आसा प्रायवेट ते तातूंत कितें सांगता आमची पळय निती आयोग आसा न्ही ते निती आयोगान जेन्ना हो सरकार 2014 निवडून आयलो ताणें सांगलें आमी सगळ्या PMP ऑफिशल्सांक एपॉयंट करतले म्हणून ते PMPन कितें जाता की असलो जेन्ना प्रोजेक्ट येता डिफरंट स्टेक होल्डर्स आसता तांकां फुडें वचून त्रास जातले जाल्यार पयले सगळ्या स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय हातून स्पश्ट जाता की स्टेक होल्डरांक कांय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना चरयां करता फोटी मारतात पावर आसा तो आपणाचो यूज करता सो हांगा आमी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ते घेतले लोकांचे पळय घरां आसा प्रॉपर्टी आसा कितें तांचें पळय सगळें आसा सेव करपाचें ते करतले सर एक तुमी आतां अनुभवी राजकारणी आसात जाल्यार हांगा सरकारा कडेन कायदे आसा वेगळे वेगळे जाल्यार हे कायदे सामान्य लोकांक कित्याक युटिलायज करिना सरकार आमी तेच सांगलां न्ही की हांगा कांय डेमोक्रेसी म्हणटा ती ना आम सादारण लोकांक ते येतात फक्त मताच्या टायमार जेन्ना मत जाय तेन्ना लोकांचो याद येता आनी सरकार फॉर्म जातकूच तांकां उद्योगपतींचो याद येता सो हांगा एक व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा जे लोकांची जमनी लोकांची घरां सगळें आसता तितलें एक कोणायचें घर वचप म्हणजे आख्खो संवसार ताजो वेता वी आर कॉमन पीपल मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास सो आमकांच मारपाक आमचो सदां हें आसता की उद्योगपती आसा कोण तरी श्रीमंत लोक आसा तांकां फायदो करता पळय हांवें पयलें सांगलां तशें दीस इज अ स्टेट इशू बट इफ देर इज एनी स्कोप आमी वयर काडपाक जाल्यार 100% आमी काडटले देर इज नो डावट 100% काडटले त्या खातीर हांवें पयलें विचारलां सेंटराचें कितें कनेक्ट आसा फंड्स खंयसान आयला सो हांव ऑलरेडी म्हजो ग्रावंड प्रिपेर करतालो नाय जाल्यार खंय ना खंय आमी कसोय करून ग्रावंड प्रिपेर करून कन्सर्न मिनिस्ट्रीक आमी एप्रोच जातले आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय सांगतले एसेंब्ली जावपाची आसा हो विशय काडा म्हण आनी जितले इन्वेस्टिगेशन आसा आमी स्वता आतां तातूंत इनवॉल्व जातले कोणाचो हात आसा कितें आसा आनी म्हाका दिसता असले प्रोजेक्ट जेन्ना जे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट येता लोकांक त्रास जावपाचे आसा लोकांचे जमनी वचपाचे आसा आतां बारीक कनेक्ट करा सगळ्याक आमी पळयताले फायल सिग्नेचर आसा कोण बदामी म्हण वत तो बदामी जाका एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन दिताले कित्याक एक गोंयकार इंजिनियर तर आसत जाल्यार तो 10 फावट चिंततलो म्हजे लोक मरे ह्या लोकांक कसो हांव बुडोवंक शकता मारूंक शकता तो बदामी वचोंक पासून सोदतालो जाल्यार हो सरकार ताका दामून धरतालो राव तूं ही आमची
नाडबुदी आसा ते पयले कंप्लीट कर. एक्सटेन्शन म्हणटा ते PWDकूय तशेंच चल्लेलें आसा. रस्ते रस्ते करून लोकांचे सगळे पाड घालून उडयले, शेतां गेलीं. सो दीस आर द डिस्ट्रक्टीव आयडियाज अँड डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स हो सरकार हाडटा पळय तेन्ना वी वील फायट. काँग्रेस पार्टी वील फायट. वी वील बी विथ पीपल. लोकांचें कशें प्रोटेक्शन आसा तें आमी करता. तर बादामीक हो एक्सटेन्शनाचेर धरता पळय तो फकत लोकांचे पाड घालपाक धरता अशें दिसता तुमकां? सरकाराक फायदो आसा न्ही, कित्याक गोंयचो कोण आसत तर नीज गोंयकार, मूळ गोंयकार जाल्यार तो म्हणटलो सर हें सारकें न्ही, आमच्या लोकांक त्रास जातलो. तांकां तितलें कनेक्ट आसना. नाल्यार तो करूंक पासून सोदिना म्हणटा तुम रुको ना, तुमकां एक्सटेन्शन दे रहे. नाव वी आर फोर्स्ड टू थिंक इन दोज टर्म्स. आनी त्या खातीर जो दुसरो गोंयकार कोण त्या सिटार येवपाचो तो सांगपाचो बाबा हो सारको ना प्रोजेक्ट. कित्याक आतां जेन्ना आमचें डिस्कशन जातालें ताणें सारकें क्लियरली सांगलां की इट इज नॉट फिजिबल. 2 फावट हांगा नॉट फिजिबल म्हूण ताणें सांगलां जाल्यार आतां कशें फिजिबल जालें, कितें चेंज जालें. सो खंय ना खंय कितें तरी सरकार लिपयता आनी हो प्रोजेक्ट हाडटा कोणाक तरी फायदो करपाक. फक्त म्हणटले लोकांक. बट इफ इट इज रॉ वॉटर जाल्यार कोणाक तो रॉ वॉटर दिवपाचो आसा पळय तो पळोवपाक जाय. उदकाची पायपलायन पावना. केपें धर, सांग्या सुद्दां, सावड्डी सुद्दां ना. पूण ते वच ते दुसरी जे कॉन्स्टिट्युएन्सी रोडा थंय हें करपाक शकता. जे हांगाच लोकांक जे जाग्यार तुमी डायवर्ट करपाक सोदता थंयच उदक ना लोकांक. उदकाचो व्हडलो इश्यू आसा. पळय सिंपल एग्जाम्पल, एक मायनींग फंड आसा DMF. ताचो कसो यूज जाता पळय तो तुमकां सारकें कळटलें. मायनींग अफेक्टेड लोकांक पळय यूज करपाक जाय. तो खंय जाता जेन्ना तुवें पायपलायन म्हणली आमदार खंय लायनी प्रपोज करतात, खंय लोक ना पळय थंयचो, सो दॅट थंय उदक व्हरतकूच सेटलमेंट जातलो आनी लोक थंय येवन भायले येवन रावतले, प्लॉट्स घेतले. ही तांची बुद्धी चलता. म्हणटा आयज लोकांक सरकारा दारां वचचें पडटा आनी एकंदरीत जर पळयत जाल्यार मिराबाग हें बुडोवपाचो प्रयत्न जाल्लो स्थानीक राजकारणी आसलें किंवा जे स्टेट लेवल आसा. कितें दिसता तुमकां हें सरकारचें सरकार धोरण? तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकारान पयलीं हांगा येवपा जाय. हांगा येवन हांगचे लोकल लोकांक विचारपाय की तुमकां कितें जाय. लोकांक हांगचे सावड्डेकार, सांगेकार, कुडचडकार हांकां विचारना आसतना, बिकॉज हे 3 एरिया अफेक्ट जातले, तांकां विचारना आसतना तांकां जाय तशें हांव म्हणटा बेकायदेशीर कामां करतात. हांगा एटलिस्ट एक म्हाका दिसता 500 घरां म्हणल्यार 500 घरां इफेक्ट जातली, बुडटली हें तांकां दिश्टी पडना. 500 घरां म्हणल्यार फॅमिलीज कितली जाली, 500 फॅमिली जाली. 500 फॅमिली लोक कितले जाले, हजारांनी लोक जाले हे तांकां दिश्टी पडना. कॅप्टनान सांगिल्ले भशेन हे खंय जेन्ना तांकां दिसता की बाबा आपूण बोल्सा भरपाक, हे डबल इंजीन सरकार म्हणटा, डबल इंजीन न्ही, ट्रिपल आमदार, हे 3 आमदार आसा पळय तांकां ती बोल्सां भरपाक, फक्त आपणाली बोल्सां भरपाक आनी ते बोल्सां भरून आपणाले कारोबार चालोवपाक ही तांकां एक माध्यम दिसता. हेका लोकांचे पडले ना ह्या सरकाराक, ह्या आमदारांक लोकांचे पडले ना. हांव फक्त ह्या 3 मतदारसंघाचे आनी आमचे गोंयचे, सावथ गोंयचे स्पेशली युथांक हांव तांकां आव्हान करता, तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचे. आमचे आज काँग्रेसचे पदाधिकारी सुद्दां आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आमचे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावयो आसा, जनरल सेक्रेटरी बाब प्रदीप आसा, आमचे बाब गौतम आसा, आमचे बाब पिंटी आयल्या, आमचे अभय सर आसा, सगळे आयल्या. आनी हांव रिक्वेस्ट करता की युवकांनी बी हांगा येवचे, ह्या स्पेशली ह्या 3 मतदारसंघाचे येवचे, हांगचे लोकल लोकां बरोबर बसचे, तेंचे विशय कितें ते जाणून घेवचे आनी हो विशय युवकान तरी रस्त्यार देवन घेवपा जाय. कित्याक हांगा म्हाका दिसता हो एक गंभीर विशय आनी हो युवकान फुडें सरून घेवपाकूच जाय. आमचो यूथ काँग्रेसी तर्फे आनी आमचे आमदार, आमचे खासदार आनी बाकीचे प्रदेश अध्यक्ष सगळे बरोबर देंवतले तुमच्या बरोबर. तांकां हांव हात जोडून युवकांक रिक्वेस्ट करता आनी हात जोडून हांव सरकाराकय रिक्वेस्ट करता की तुमी हे चल्लां पळय तुमचें हें बंद करा. हात जोडून रिक्वेस्ट करता. कित्याक तुमकां आमी पळया तुमचे कडेन सगळे प्रशासन तुमचे कडेन आहा, पुलीस तुमचे कडेन आहा, ते तुमी सांगता तशें आयकतले. तुमकां आमी कितलेय रस्त्यार देंवले, तुमी आमच्या आयकुपा पुलिसाक फुडें घेतले, आमकां दाणे मारतले, आमकां केला तशें 1-2 फावटी दाणे मारता, आमकां भितर उडयतले. आतां हांव फक्त तुमचे कडेन हात जोडपाक शकता कित्याक आमचे गोंयकाराचे चिंता, आमचे फुडले पिढीचे चिंतात. आनी प्लीज हांगा यात
लोकांक विचारात, लोकल लोकांक तांकां कितें जाय तें आनी त्या भशेन करात. आज तुमी हांगा जे आंदोलक आसा पळय तांकां समर्थन दिवपाक येयला. आतां आमी पळयता गेल्ले 8-9-10 दीस जावपाक येयले की हांगा आंदोलन चालू आसा, पूण आमचे कुडचडे जो हे नदीचे वाठारां येता तांचे कोणूच अशे जे लोक प्रतिनिधी आसा पळय ते हांगा म्हणजे सपोर्टा दिसना. तुमी आज येयले, कितें मत आहा तुमकां हेजेर? सगळ्यात पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की हांव हांगा लोकांक सपोर्ट करपाक येवना. हाजो अर्थ कितें, जेन्ना खंयच्याय फॅमिलीन कोणूय मरता सो ताजे बाकीचे फॅमिली जे मेंबर आसात ते ताका सपोर्ट करपाक येना, कित्याक तेय बी तितलेच दुख्खी आसता. सो हांवूय बी पार्ट ऑफ द फॅमिली. जेन्ना पार्ट ऑफ द फॅमिली आसता तेन्ना सपोर्ट आसना. आमकांय तितलोच दूख आनी तांचें दूख जें आसा तें आमचें दूख आसा. कारण आमी जरी कुडचड्यार पडले, मिराबाग कुडचडें किंवा सावड्डे कुडचडें हें म्हणटा तें आमी कजन्स म्हणटात. एकमेकाचे बापोल भाव बापोल भयणी अशें म्हणटा पळय त्या भशेन. जेन्ना बापोल भावाक दुख्ख जाता तेन्ना आमकांय दुख्ख जाता. कारण तोच प्रॉब्लम आमचोय आसा, आमी तोच प्रॉब्लम भोगता. आमीच न्ही, शेळवणकार म्हणत, ताजे मुखाले म्हणत, ह्या सायडीन सांग्यावेले म्हणत, सोल्या सायडींतले म्हणत, ह्या सगळ्यांक हो प्रॉब्लम आसा. ताका लागून ह्या सगळ्या लोकांनी हांगा येवन बसपाची आज गरज आसा. हातूंत भितर पॉलिटिक्स करपाचें ना. हांव आज कावन्सिलर म्हणून येवना, हांव एक आम नागरीक म्हणून आयला. आमी ल्हान आसतना पयलीं एक वाचिल्लें, गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल अँड बाय द पीपल म्हणून. आज ते खंय तरी परतून तांकां याद करून दिवपाची परिस्थिती आयल्या. कारण आज अशें जालां, गव्हर्मेंट इज बाय द पीपल पूण ऑफ द पार्टी अँड फॉर द बिजनेसमॅन अशें जालां. कारण आमी आयकता, म्हाका आतां काल पयर कोण म्हणटालो की हें सगळें जें उठाठेव चलता तो एक कितें प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, व्हडलो प्रोजेक्ट. त्या प्रोजेक्टाक लागून हें सगळें पायपलायन किंवा बंधारा सगळें ताजी तयारी चलता अशें म्हणून एक कानार पडल्या. खरें आसपाक शकता, फोटूय आसपाक शकता. कारण फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला गार्बेज प्लांटाचे 4 तालुक्याचे म्हणिल्ले आज आमकां अख्खी सावथ गोवाची गार्बेज येता. सो हांगा दाखयताना येदीशी चॉकलेट म्हणून दाखयता, पूण ताजी रोकडीच मागीर कॅडबरी करता व्हडली. सो हें जावपाक नाका. हांगा जर तर कितें आशिल्लें, लोकांक जेन्ना त्रास जाता सगळें पयलीं जावपाक जाय. सगळे प्रोजेक्ट पास जावन सगळें जावचें पयलीं जावपाक जाय. आज आयकता की पब्लीक हियरींग जावपाचें आसा. कित्याक पब्लीक हियरींग जाय? जेवणाची ऑर्डर दिली, हॉल बूक केलो, आतां तुमी सोयरीक जोडप पावता कित्याक म्हणून ती? कांयच गरज ना. एकच आमचो स्टँड, हो प्रोजेक्ट कॅन्सल करपाचो. हो बंधारा नाका. तुमचे डॉक्युमेंट कितलेय सारके आसूं, कितलेय तुमी कायद्यान बरोबर आसूं, कितेंय आसूं, लोकांक जर तो प्रोजेक्ट नाका, हो प्रोजेक्ट नाका. काबार बंधाराचो विशय चालू आसतना प्रसार माध्यमाचेर असो एक विशय चालू आसा की हांगा एक मोठे कोणी तरी बांदकाम केलेलें आसा, तें खंय इलिगल आसा. ताचेर तुमचें कितें मत आहा? हे नदीचे सायडीन बांदकाम केलेलें आसा ताचेर कितें आसा, खंयचे इलिगेलिटी आसा पळय त्यो प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपआपलें पळोवप. कोणाकय जर तर दिसता जाल्यार ऑब्जेक्शन घालून तें पळोवपाक. आतां कितें जाता, हांव ताजेर डीप वचना. मेन म्हणल्यार खंयचोय समज कोणालें जर तर तवो गरम आसा जाल्यार हांवूय एक चपाती भाजतां, असल्यातली परिस्थिती जाल्या. हांगा फॅक्ट्रीक लागून जर तर डॅम येता जाल्यार म्हाकाय कितें करपाक मेळ्ळ्यार करया अशें म्हणून जर तर खंय चलता काय असो एक विचार येता. हे तकलेन विचार हाडटात. कारण हांगा एक टायमार तुमकां खबर आसतलें, जेन्ना पूर आयिल्लो न्हंयक तेन्ना डॅमाचें उदक सोडिल्लें. लोक हांगा हाज्या ट्रकाच्या टॉपाचेर उबे रावन पळयताले, इतले वयर पर्यंत उदक गेल्लें. आतां हो दुसरो डॅम येता, जेन्ना पूर आयलो परतून, दोनूय डॅमाचेर जर तर उदक सोडली जाल्यार फुडल्या गांवच्या लोकांक कितें त्रास जावपाचे. एक लेमॅन लँग्वेजीन म्हणटा बंधारा म्हणत जाल्यार 1-2 खांब्या मदीं दारां आसतात. थंय ज्या जाग्यार उदक कमी आसता तें उदक आडावन दवरपाचें आनी ताचें लेवल वाडोवन तें लोकांक सप्लाय करपाचें. हो एक ट्रेंड आसता. पूण हो बंधारा म्हणून पळयत जाल्यार 250 कोटीचो 300 कोटीचो बंधारा हो पयल्याच फावटी पळयता. कसली टॅक्नॉलॉजी म्हण तेही कळना. पूण हो मिनी डॅमूच, दीस इज फक्त नेम्ड एज बंधारा. तुमी एक कावन्सिलर आसा, राजकीय क्षेत्रांत आसा, तुमी हे सरकाराक म्हणजे कितें सांगपाक सोदता हे संबंदीत बांदारा आतां पळय ताचे संबंदीत? हांव बंधाराच न्ही, कारण आज अशी एक फॅशन जाल्या कुडचड्यार स्पेशली लोकांक जी गोश्ट खंयच नाका जगार ती आमच्या कुडचड्यार रावपाक आमी रेडी आहा अशी परिस्थिती जाल्या. आमचो जो पब्लीक सर्वंट आसा, खंय कोणाक कितें नाका तें आमच्या कुडचड्यार हाडा अशी परिस्थिती जाल्या. म्हणजे सरकाराक हांव एकच मागता, खंयचोय सरकार आसूं, फाल्यां काँग्रेस जावं, BJP जावं, MG जावं, खंयचोय जर तर सरकार आसलो, खंयच्याय सरकारान जे प्रोजेक्ट लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट हाडपाक जायना. केन्नाच ताजेर विचार करपाकच जायना. हें म्हजें ठाम मत आसा.
पी विर्याडो फेर्नांडीस येयलो आनी तेणें सकयल तुमची सायटूय पयली आनी प्रोटेस्टार इथं भोवलो सगळे डॉक्युमेंट तुमी तांकां दाखयले आनी तेजे उपरांत मागीर तेणें कितें कितें सांगलें मागीर तेणें आमकां पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा ह्या प्रोटेस्टाक आनी जे तेजे कडल्यान जी प्रयत्न जावपाक जाय जावं तेजो हेल्प वो आमकां हे प्रोटेस्टरांक जावं हो बंदारो जो बंद करपाक तेजो फूल सपोर्ट आसतलो हें आमकां तेणें एश्युरन्स दिल्लें आसा. गरज पडलो जाल्यार हो इश्यू दिल्ली पार्लमेंटाक सुद्दां रेज करपाचो हेंय तेणें आमकां आश्वासन दिलां. तशेंच आमचे जे ओपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमांव तेंकांय सांगून ते हो इश्यू जो गोवा आमचे हितून एसेंब्लीन घालपाचोय बीन तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा आनी ह्या ज्या लोकांचे फाटल्यान ते सदांच आसतले. कितेंय जावं हो प्रोजेक्ट जर बंद करपाक जो तेंचो लिगली जी स्टडी करपाक जावं कितें डिपार्टमेंटाचे डॉक्युमेंटान आमी तांकां सगळे डॉक्युमेंट्स आयज दाखयल्ले आसा तितून तेणें थोडी स्टडी बीन केल्ली आसा आनी जे खंय पॉयंट मेळटले जे गव्हर्मेंटाक आमी ब्लॉक करपाक शकता हे सगळे आपूण तेजी स्टडी करून आमकां गायड करताय अशें तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आमी एज अ प्रोटेस्टर आमी तेंच्या कडेन एकूच अपेक्षा दवरतात की हो जो आमचो जो डिमांड आसा तो खंय तरी फुलफील करपाक लागून तेणें आमच्या फाटल्यान सदांच ठामपणे रावपाक जाय. आमकां हो बंदारो म्हणटा तो बंद करपाक जाय आनी आमकां ह्या बंदारो म्हणटा तो सावड्ड्यान नाका होच आमचो स्टँड आसा आनी हो स्टँड आमी तेज्या मुखार क्लियर केल्लो आसा. हो बंदारो बंद करपाक कितें तरी स्टेप घे की हो बंदारो आमकां नाका. सो तेणें आमकां क्लियरली तेणें आमकां आश्वासन दिलां. जेन्ना पळय तुमचे कडेन उलयतालो पळय तेन्ना तेणें कितें म्हणलें कितें आतां जें कितें आहा पळय तेणें पळोवन डॉक्युमेंट पळोवन म्हणलें कितें आतां लिगली तो हें स्टॉप करूंक जाता म्हणून. सो तेज्या बाबतींत तुमकां कितें लिगलाचें कितें उलयलां तो ना लिगली तेणें कांय डॉक्युमेंट ज्यो आमी जेन्ना पंचायतीक WRDन एक लेटर केल्लें की तुमकां कांय ऑथॉरिटी ना म्हणून हे आडोवपाक. सो तेजे नंतर आमी एज आमचो लिगल एडवायजराचे हे घेवन गायडन्स घेवन आमी एक पंचायतीक लेटर केल्लें की तुमी खंयच्या बेजिसाचेर ह्या WRDक रिप्लाय दियात आनी हें काम तुमी खंयच्या बेजिसाचेर आडोवपाक शकता अंडर सेक्शन ही सगळी आमी मेन्शन केल्ली. ती कॉपी आमी तांकां दाखयल्ली आनी तेजेर आमी इन डिटेल जो प्रोजेक्टाचे हें आसा ते सगळे घालून ती आमी कॉपी दिल्ली. सो तेजेर तेणें पळयलां. सो ताका तें अंडरस्टँड जालां की आमी जे इन डिटेल जो दिला तितून खूब फॅक्ट्स आसात आनी खंय तरी हे गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जाल्ले आसा. तेंचे जे डॉक्युमेंटेशन जेंचो जो प्रोसेस आहा हो खंय तरी सारको ना हे खंय तरी तेकाय क्लियर जाल्लें आसा. सो तेणें कांय गजाल्यो आमकां हायलायट करून दाखयल्या आनी त्यो तो मुखार तेंचेर सविस्तर आनीकय अभ्यास करता म्हणून सांगला आनी तेजे प्रमाणे आपूण लिगली कितें आसा तुमकां एडवायस दिता आनी जावं बाकीचो जो कसलो सपोर्ट जाय तोय बीन तेणें आमकां दिता म्हणून. तुम्ही पळयतात GNH. खंयचोय फंक्शन वा फेस्टिवल लागीं पावलो की आमच्या चेडवांच्या तकलेन एकूच विचार येता की कपडे खंयच्यान हाडपाचे. ताचेच सोल्युशन म्हणून आमी तुमकां घेवन आयलात प्रयाग फॅशन्स. At Prayag Fashions, we bring a wide variety of Indian wear for women. जावं ते cord sets, जावं ते 2-piece sets, जावं ते 3-piece sets. We have everything for occasional wear, for daily office wear, or for any celebrations. In Indian wear, we have one of the best options in town. आता वेळ करू नकात. विजिट करात प्रयाग फॅशन्स. शॉप नंबर SH4 एक्सेल रेसिडेन्सी नियर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑपोजिट अपोलो फार्मसी, कारंजालेम, पणजी, गोवा. प्रयाग, सेलिब्रेट युअर स्टाईल द इंडियन वे.